बार्देश तालुक्यांची अपडेट दिता असताना गेले सतत 10-12 दीस जोराचो पावस चालू असा हो कंटिन्यू आम्ही डेली सांगतच आसा आणि खूप कडेनची लोकांची शेतां कोणाची आतां रस्त्यांचेर उदक आणि घरांनी उदक खंय पडझड जाल्ले हे आमी दाखयत आसा। तशीच गेले दोन दीस तर सारको सेगीत नेट्टाचो पावस पडलो आणि हे हेतून तिलारी धरण जे आसा ते धरण ओवरफूल जाले आणि त्या हेतून राती तेंच्यांनी धरणांतले उदक सोडलें आणि ते धरणाचे उदक सोडटा आसतना महाराष्ट्राचे तिलारीचे कांठाचे दोडामार्ग तालुक्यांचे गांव आसतले किंवा मागीर आमचे गोंयचे बिचोले तालुक्यांचे साळ मेणकुरे हे गांव आसतले, पेडण्याचे इब्रामपूर आसतले, वजरी आसतली, हे गांव जे आसतले त्या उपरांत मागीर बार्देश तालुक्यांचे पिर्णा मागीर तेच्या उपरांत नादोड्या, रेवाड्या, कोलवाळे, कामुर्ले ह्या भागांत तर उदक आणि दुसरे पेडणे तालुक्यांची जर बाकीचे जर गेलेले वजरी जाले पेडण्याची मागीर त्याच्या उपरांत धारगळ जाली, तुयेन हे अशे ह्या गांवांनी पासून जे न्हंयचे कुशीक शापोरा न्हंयचे देगेक जे गांव आहा त्यांच्या गांवांत सगळे घरांत उदक भरलेलें आहा। हे राण्याचे जुंये म्हणटा थंयसर फूल उदक भरलेले लोकांच्या घरांनी पासून थोडे गेल्ले आहा, कामुर्ले कांय लोकांच्या घरांनी गेल्ले आहा। अशेंच आनीकूय बाकीचे रेवाड्या, कोलवाळे, नादोड्या थंय सुद्दां लोकांच्या कांय घरांनी पासून उदक गेलें आहा। थोडी रस्ते तर ब्लॉक जाल्ले आहा। जो म्हापशाच्यान पिर्णा मेणकुऱ्या नादोड्या वचपी रस्तो हो आतां फाटल्यान दिसता। हो रस्तो कोलवाळच्यान पिर्णा मेणकुऱ्या वचपी कोलवाळच्यान रेवाड्या आनी रस्तो हो फूल उदका पोंदा गेल्लो आहा आणि ताका लागून सगळी येरादारी बी जी आहा पळय जी रेवाड्या, नादोड्या, पिर्णा, मेणकुऱ्या, साळ मागीर वजरे हे सायडीन वचपी लोकांक थिवेच्यान अशें वळण घेवन वयचें पडटा। जो पर्यंत हे उदक जो पर्यंत देवाना तो पर्यंत हांगासून येरादारी तर सकाळच्यान तर अजून जावना। आतां नुकतेंच उदक देंवपाक सुरू जाल्ली आहा, परत भरतीकूय वाडोवंकूय शकता, पूण आतां सद्या जर पळयलें जाल्यार आतां अर्दें वर जाल्यार उदक देंवपाक चालू जाल्लें आसा। आणि दुसरे जी लोकांक जे उदक गेले त्या लोकांक जे घरां आहा राण्याचे जुंवे जावं कामुर्लेच्या लोकांक पासून आयज आमदार निळकंठ हळर्णकर मागीर मामलेदार कुट्टीकार बाकीचे जॉयंट मामलेदार हेर तलाटी बीन सगळे इवन पंचायतींचे सरपंच हेंच्यांनी बीन येवन ते कोणाक जे त्रास आहा जेंकां हें जाता जे राण्याच्या जुंव्या वयल्या चडशा घरांक त्रास जाला पूण तांकां जो पर्यंत उदीक देवना तो पर्यंत दुसरे कडेन शिफ्ट जावचें म्हणून हें केल्लें आहा। त्या प्रमाणे थोडे जाण दुसरे कडेन शिफ्ट जाल्या जेन्ना उदक ते देंवते तेन्ना ते परत आपल्या घरांत वयतले। तशेंच कामुर्ले तीच परिस्थिती आहा, रस्ते सगळे हे जाल्ले आहा आणि जो पर्यंत उदक देवना तो पर्यंत हो आतां त्रास जाला। पूण लोकांच्या मनात भीती गेल्या 2-3 वर्सां पयलीं अशेंच जेन्ना उदक सोडलेलें पूण ते रातच्या टायमार सोडलेलें तेन्ना लोकांक सामको भंय जाल्लो आणि त्या टायमार लोकांक कितें करचें आनी कांय ना काळोखांचें रातचें कितें करचें काय म्हणून हें जाल्लें। ही परिस्थिती जावची न्हू अशें बी लोकांकूय दिसता आणि त्या हेतून हें आतां जो पर्यंत हें दिसता पळय हें उदक हें आमचें आतां हे कोलवाळच्यान रेवाड्या मेरेन वचपाचो रस्तो हो सामको ब्लॉक जाल्लो दिसता। ही आसली आयची बार्देशांतल्यान अपडेट। जशें आमी पळयलें की आयज खूब जी विलेजीस आशिल्ल्यो त्यो बुडल्यो म्हणल्यार अर्दीशीं गांवां घरां बुडलीं। आमी आयज वयतना पळयलें की सांखळे वयतना वाटेर जे कुंडे गांव आसा थंय ऑलमोस्ट रस्ते सायडीन जी लोवलायन घरां आशिल्लीं ती बुडलीं। मागीर आमी विजीट केली हांगा साळान पळयलें तेन्ना जे भुमिका देवूळ आसा थंय खूब 10 घरां बुडलेलीं आनी ऑलमोस्ट देवूळ अर्देशें बुडलेलें। जेन्ना इन्फॉर्मेशन काडली तेन्ना कळ्ळें की तिलारी डॅमाचें उदक जे राती सोडलेलें ते कारणान ती घरां बुडलीं। लोकांक खंय तेंच्यांनी इन्फॉर्म केल्लें की लेवल वाडला सो उदक सोडटलें म्हणून। सो एक सकाळीं 6:30 सुमार ऑलमोस्ट एक 10 ते 15 घरां थंय उदका पोंदा गेलीं आनी एक चड बुडलें। सो आयज सकाळीं थंय जे आमचे स्पिकर आसा आनी जे थंयचे आमदारू आसा तेंच्यांनी थंय विजीट दिली, तेंच्यांनी पळयलें सगळें आनी एक 12 सुमार मागीर थंय मामलेदार वचून तेंच्यांनी चॅक केलें। मामलेदारान सांगलें की थोडीं घरां बुडल्या, मातशें एक लॉस जालां आनी जे शेत आशिल्लें तें मातशें मेजर लॉस जालां कारण ट्रॅक्टर आशिल्ले ते ऑलमोस्ट उदका पोंदा गेले आनी तांकां एक डॅमेज जाली। सो मामलेदारान सांगलां की ते तलाटी कडेन रिपोर्ट घेतले आनी मागीर पळयतले की कितलो लॉस जाला। आता उदक
मंगला जेव्हा पूल झाले भिंत तशी पडटा टोटल लॉस घरातले कितें काडपाक सत्तरी तालुक्यात म्हादेक जो आज पूर येयला आज तुम्ही दिसभर प्रुडंट मिडियाचेर पयले आसतले की जे आमकां अपडेट्स मेळटा ते आमी अपडेट्स तुमकां दाखयतले काल ह्याच टायमाचेर उदक वाडपाक स्टार्ट जाल्लें आनी लोक अलर्ट जाल्ले आनी काल आमी फर्स्ट जी ब्रेकिंग घातलेली ती कुडच्या न्हंयचो जो पूल आसा ते पुला वयल्यान उदक गेल्लें म्हणून आनी तेज्या उपरांत लोकांक मातशें अलर्ट करपाक स्टार्ट केल्लें लोकांकूय आयडिया आसली की हो जो पूर आसा तो आयज राती मेरेन पूर येतलो म्हणून लोकांक आयडिया आसली तेज्या उपरांत काल राती आमी खुबश्या जाग्यार भोंवले फ्रॉम सोनर टू गांजा मेरेन गांजा वचपाक आमकां पॉसिबल जावंक ना पण आमकां भोंवपाक ट्राय केली तेन्ना आमी सावर्शा जेन्ना पावले तेन्ना एक गाडी आमकां थंयसर उरलेली दिश्टी पडली जेन्ना आमच्या फुड्यानसून गाडी गेली आनी ती उदकान उरली आनी तेन्ना आमी हांवें एक स्वता पर्सनल प्रुडंट मिडिया थ्रू सगळ्या लोकांक एक सत्तरीच्या एक अपील केल्ली की आयज राती कडेन जो रुद्र अवतार म्हादेन घेतलेलो आसा ते आयज राती कडेन उदक सगळ्यांच्या घरांनी शिरपाची शक्यता आसा जशें पोरू शिरलेले तशें देवाचा सिच्युएशन क्रिएट जावपाची शक्यता आसा म्हणून सांगलेलें पोरू वर्सां परस अंदू उदक सामकें इसपा भायर वाडलेलें आसा पोरू तरी एटलिस्ट जी इतलें उदक येयल्लें पूर येयल्लो पूण इतलें उदक नासलें पूण अंदू जें उदक आसा तें सामकें बियॉन्ड लिमीट गेल्लें आसा आनी लुकसाण लोकांची भरपूर जाल्ली आसा प्रुडंट मिडियाची टीम आमी सकाळ फुडें येवन जेन्ना आमी सकाळीं आमी अपडेट्स दिताले तेन्ना आमकां वाळपय भायर इवन आमकां वाळपयचो जो मेन पूल आसा ऑलरेडी हायस्कुला कडेन थंयच्यान आमकां फुडें भायर वचपाक मेळोंक ना कित्याक तर त्या पुलाचेर उदक भरलेलें आमच्या कडेन जे गांवांतल्यांनी मोबायलाचेर आमकां अपडेट्स येताले किंवा फोटोज येताले व्हिडियोज येताले ते आमी फॉरवर्ड करताले पूण जशें जशें दनपारां उदक देंवपाक लागलें तशें आमी कांय गांवांनी कांय घरांनी विजीट करपाक आमी स्टार्ट केलें फर्स्ट आमी घरान गेले की वाळपय वार्ड नंबर 3 दोन आमच्या कॅथलीक भावांची घरां कोसळ्ळेली आसा एक जे घर कोसळ्ळें आसा तेतून म्हाका दिसता 100% डॅमेज जाल्ली आसा भितून तेंचें कांयच उरोंक ना ती सांगतात की राती आमी न्हिदलेली 3 सुमार आमकां माजर आवाज करपाक लागले आनी त्या माजरान तांकां अलर्ट केली म्हणजे तांकां एका मुख्या प्राण्यान तांकां तेंचो जीव वाचयल्लो आसा कित्याक तर तें घर उदक भरल्या उपरांत आख्खें घरच कोसळ्ळें पूण तें जिवीत हानी कांयच जावंक ना देवाच्या कृपेन थंयसर कित्याक तर ती बेगीन भायर सरली पूण तांकां सामान हलोवपाचो कांयच चान्स मेळोंक ना इवन तेंचे जे ते सांगतात की पासपोर्ट्स आपले डॉक्युमेंट्स आनी बाकीचे इतर गजाली इवन तेंचे जे तेंचे गोल्ड आसा ते भांगार सुद्दां तेंचे मातये पोंदा आसा सद्या तेंच्यांनी ते काडपाचें क्लिनलीनेस काम चालू केलां पूण फायर ब्रिगेड अजून पावंक ना आनी तो मेरेन तेंचें मातशें काम स्लो आसा कडकडू नका आणि तू सकल साजावला इथून वाड्यान येतलो ना बसा तुम्ही काय ना बिंदास बसा काय टेन्शन होऊ नका तू आम्ही असा तुम्हाला वरपर्यंत सारखी व्हरता मार रे बूट आहे खूप व्हेरी डिफिकल्ट बंद कर मातशी मार मातशी गेम कर आज जशें खबर आहा सगळी कडेन गोंयान उदक भरून खुबशें नुकसान जालां जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना हांव फोंड्याच्यान वाळपय वचपाक भायर सरलो पूण वाळपय हांव पावपाक पावलो ना फोंड्याच्यान कारण जो मेन वाट आसा टाकवाडा म्हणटा थंयसर खूब उदक भरलेलें आनी थंय जो पूल आसा तो क्रॉस करून ते वटेन भामय वटेन वचपाक मेळनाशिल्लें तशेंच गांजे जे आशिल्ले गांजा फूल उदक भरून थंय ब्लॉक जाल्लो आनी जो एक्सेस आसा वाळपय फोंड्याच्यान जर वतलो जाल्यार तो सगळो बंद जाल्लो थंयचे खुबशे लोक आसा जे टाकवाडा म्हणटा थंयसर खुबशे लोक अडकून उरलेले कारण तेंचे थंय उदक कमरे वयर गेल्लें आनी थंयसरल्यान तांकां कांयच एक्सेस नाशिल्लो सो खुबशे लोक थंय अडकून उरलेले तशेंच मागीर जेन्ना आमी आमोण्या आयले आमोण्या आमी पळयलें की आमोण्या सुद्दां जो गांव आसा तो फूल उदकान बुडलेलो
जो तारी कडेन म्हणटा ते सायडीक सुद्दां जे खूब उदक भरलेलें आनी जे लोक जेन्ना आमी लोकां कडेन उलयले तेन्ना लोकांक आमकां अशें कळयलें की ते तेंचें वार्शीक जाता जेन्ना डॅमाचें उदक सोडटा तेन्ना तेंचो जो हो फूल वाठार आसा जो गांव आसा तो उदका पोंदाक वता आनी तांकां खुबश्यो अडचणी येता तेंच्यो ज्यो गाडयो आसता त्यो तांकां गांवा भायर जंय मातशी हायट आसा थंय तांकां गाडयो हाडून दवरच्यो पडटा आमी तेंचे कडेन इतकें उलयलें की जेन्ना एमर्जन्सी आसता मेडिकल एमर्जन्सी तेन्ना कशें आसता सो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें तितलोसो त्रास जायना पूण तांकां खुबसो असो त्रास जाता कारण तांकां चलत वयचें पडटा खुबशे अशें म्हळ्यार खंय उंच जागो आसा थंयसर तांकां चलत येवचें पडटा तशेंच मागीर आमी जेन्ना सांकळे गेले सांकळे जेन्ना अशें म्हणटात की फुटबॉल हो पावसान खेळपाचो आसता जेन्ना आमी सांकळेचो फुटबॉल ग्रावंड पळयलो जो थंय म्युन्सिपाल्टीन बांदला तो पळयत जाल्यार तो पूर्णतः सारको उदका पोंदा गेल्लो आसा थंय आमकां इतकी म्हायती मेळ्ळी की दर वर्सा जेन्ना जो डॅमाचें उदक येता नाजाल्यार पावसाचें हें उदक आसता तितून तो जो ग्रावंड आसा तो फूल उदका पोंदा वता आनी भुरग्यांक ते खेळपाकूय मेळना जशें आमी आतांच म्हणलें की आजू बाजूची थंयची घरां आसा सांकळेची त्या ग्रावंडा सायडीक ती उदका पोंदाक वता जेन्ना चड उदक भरतात तेन्ना. ये देखिए पूरा ट्रेन के अंदर मिट्टी आ गई। पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार आयज सकाळी 5 सुमार तिळारी धरणाचे उदक सोडल्या उपरांत इब्रामपूर हसापूर चांदेल हणकणे तळरणा हळरणा या गावांत पाणी शिरलें आणि शेत जमीन जे आसा पूर्ण काबार जाल्लेले आसात आणि काही शेतकऱ्यांचे जे गायी आसात ते व्हांवून गेल्लेले आसात आणि खुबशे लोकांचे जे घरान उदक शिरून तांदूळ खावचे पिवचे सगळे जे आसात पिड्ड्यार जाल्लेले आसात आणि त्याच बरोबर आयज सकाळी जे दूध सप्लाय जाता ह्या गांवांत ते दूध सप्लाय जाल्लें ना आणि एकंदर परिस्थिती तुम्ही पळयल्या उपरांत जे हांगा शेतकरी आसात खूब संकटाचे सामोरे जायत आसात आणि आयज सकाळी हांगा कोरगांवचे हांगा रहिवासी राजन कोरगांवकर हांणी विजीट दिल्या ह्या गांवांनी त्या उपरांत उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर आणि त्या उपरांत मागीर प्रवीण आर्लेकर आणि मागीर तशेंच जितेंद्र गांवकर हांच्यांनी सगळ्यांनी येवन हांगा विजीट दिल्लेले आसात आणि त्याच बरोबर उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हांगा येवन जे काही शेतकऱ्यांचे लुकसाण जाल्लेले आसा तांकां मदत करता म्हणून आश्वासन दिल्लेलें आसा जे काही सरकारा कडल्यान दिवपाक मेळटले ते सुद्दां दिता अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा पूण प्रवीण आर्लेकर आणि आतांच म्हटलेलें आसा की जे उपमुख्यमंत्री आसा बाबू आजगांवकर हांच्यांनी फक्त मेन जंक्शनार येवन लोकांक मेळोवन गेल्लेले आसा जे लोकांचे खरी लुकसाणी जाल्लेले आसा ते पळोवंक ना म्हणून अशें तेंच्यांनी आरोप केलेले आसात. त्याच बरोबर आतां आमी आसा इब्रामपुरांक अजून पाणीची जी आसा लेवल कमी जायत आसा पूण सकाळी जितले आशिल्ले ते आतां तितले ना पूण हांगातले लोकांचे खुबशे शेतकऱ्यांचे आसा शेत जमीन नश्ट जाल्लेले आसा. एकंदर कोरोना महामारी मागीर तोकते वादळ आणि कंटिन्यू पावस आणि हे धरणाचे उदक सोडल्या खातीर पेडणे वाठारांत खुबशे जे लोक आसात खूब जे संकटाचे फेस करीत आसात संकटाक फेस करीत आसात हे सगळे पळयल्या उपरांत खंय तरी सरकारान ह्या शेतकऱ्यांक आणि जेंचे खूब कितें लुकसाण जाल्लें आसा तांकां मदत करपाक खूब गरज आसा. त्याच बरोबर हांगा जे इब्रामपूर गांवांत जे लोक आसा शेतकरी आसा त्यांची गेल्या 3 वर्सांची जे काही लुकसाण जाल्लेले त्याचे लुकसाण भरपाई दिवपाक जाय आशिल्ले अजून तांकां मेळोंक ना. त्यांची मागणी आसा सरकारान खंय तरी हेतून लक्ष घालचें आणि तांकां ह्या वेळा तरी मदत करचें.
आजची फोनीची अपडेट दिता आसतना सगळ्यां पयलीं जो पावस पडला इतलो त्या पावसा लागून गोंयभर सगळे कडेन उदकाची पातळी वाडल्या. त्याच प्रमाणे आमी फोंडा तालुका पळोवपाक गेले जाल्यार उसगांव जावं इवन खांडेपार मुड्डेर जावं बागवाडा जल्मीवाडा हांगासर उदका पोना घरां गेल्लीं आसा आनी ही मातयेची घरां आसल्या कारणान खूब लोकांक त्रास जाल्ले आसा. हांगा खूब प्रमाणान लोकांचें लुकसाण जाल्लें आसा, बागायतीचें लुकसाण जाल्लें आसा. लोकांक शिफ्ट करपाची गरज आसा पण सरकाराची मदत कोणूच आजून पावोंक ना हांगासर. पण आमदार फोंडेचो तशेंच खासदार आनी जे आतां वेंचणुकेक आतां इच्छूक उमेदवार आसा ते आपल्या पद्दतीन येवन घटनास्थळी लोकांची पाहणी करता, तांकां आपापल्या परीन मदत करता. पण एकंदर उदकाची जी पातळी आहा ती वाडतूच आसा आनी सिच्युएशन कितें जातलें हें कळना. आनी आतां तुमी हो पयला रस्तो मेन रस्तो जो आहा उसगांव तिस्कार टू फोंडा आनी हो फूल रस्तोच आतां उदका पोंदा गेल्लो आसा म्हळ्यार दिसत ना. आनी दोनूय सायडीच्यान वचपाचें जे लोकांचें ट्रान्सपोर्टेशन आहा तें बंद जाल्लें आसा. म्हळ्यार उसगांव आनी फोंडा जो जोडपी हो रस्तो आसा तो बंद जाल्लो आसा. उसगांव ब्रिजाक उदक तेकला वयर त्या सायडीच्यान नवो ब्रीज आसा पण थंय उदक वाडलेल्या कारणान फक्त 4 व्हिलरूच सुटूंक शकता. सो 2 व्हिलरी ज्यो आहा त्यो सगळ्यो हांगासर वाट पळयता केन्ना काय उदक देंवतलें आनी तांकां वचपाक मेळटलें. सो ह्या पद्दतीन आतां लोकांक दनपार जाली तशी जेवणाची तांकां इश्यू आसतलो, कित्याक घरांतल्यान लोक भायर सरलेले आसा आनी तांकां जेवणा लागून तरी सरकारान मदत करची. आनी जे तेंचें एकंदर ह्या पावसान लुकसाण जालां म्हळ्यार 1982 अशे तरेचो पूर येयल्लो अशें म्हणटात लोक. त्या उपरांत 38 वर्सांनी हो ह्या पद्दतीन आतां हें सगळे कडेन उदकाचें वातावरण जालां. अनमोड घाटारूय व्हडा प्रमाणान लँडस्लायड जाल्ली आसा, थंय रस्तो ब्लॉक जाला. सो सगळें गोंय म्हाका दिसता फूल पॅरलायज जाल्लें आसा आनी त्या पद्दतीन लोकांक खंय तरी आयज मदत जावपाक जाय आनी प्रत्येकान आपापल्या परीन काळजी घेवन हें सिच्युएशन सगळें आपापल्या परीन हँडल करीत आसा. ही आशिल्ली अपडेट फोंडेची. हय हे थिगूर बीन वयतले आतां आसा ते खोरवो वयर पावल्यो. हे फर्स्ट टायम इतलें भरलें आं उदक. पोरू उदक कमी भरलेलें. आमची तोंडां काडया केन्ना फुडें जाता येयला जिवाड्या पळय हो जिवाडे हय बेश्टे म्हटलें काय हरशी डेंजर जिवाणेय वयर सरले. ह्यो लोकांची अप्लाय गेली काय रे. हे देवळान या चप्पला होते काडया. हय हो देवळान खूब बुडटा मरे. हो मेर बुडलो देवळान खूब बुडटा दिसतलें मी. हो पळय यो थंय रावंड मारपाचो. जातलें जातलें चल उदक ना थंय उदक ना थंय
थंय न्हांवपाचें ना, मंडपान न्हांवपाचें स्विमींग पूल. हय. काल रात दीस चालू असलेलो पावस आणि ह्या पावसान दिवचले आणि साखळे हांगासर जे नद्यो आसा त्या नद्यांच्यो उदकाची लेवल ही डेंजर लेवलाच्या वयर येयल्ल्या कारणान आयज दिवचल आणि साखळे वाठारांत उदक येयले. दिवचलच्या शांतादुर्गा स्कूलच्या सर्कला कडेन जी दुकानां आसा त्या दुकानांनी आयज उदक गेल्लेलें आसा. तशेंच साखळे, हरवळ्या, गांवठण, आमोणा ह्यो जी जागे आसा ह्या जाग्यांनी खुबश्या घरांनी उदक गेले, खुबश्या दुकानांनी उदक गेला आणि स्वता CM प्रमोद सावंत यांनी सकाळी 7-7:30 वरांच्यान सगळे साखळे एरिया वाठार जो आसा त्या वाठारांत वचून पाहणी केली. थंयसर लोकांक दिलासो दिलो. जे लोक घरान शिरकेल्ले त्या घरांतल्या लोकांक भायर काडले गेले. डेप्युटी कलेक्टर दीपक वांयगणकर तशेंच मामलेदार प्रवीणजय पंडीत हे सुद्दां सकाळी CM प्रमोद सावंता वांगडा त्या जाग्यार हजर आसले. साळ गांवांत सुद्दां तुम्ही पळोवंक शकता माया फाटसून जे भुमिकेचे देवूळ आसा ते देवूळ उदका पोंदा गेल्लेले आसा. आतां आयज सकाळी मातसो पावसान विसव घेतल्या कारणान उदक देंवल्लेलें आसा, पण उदक हे अजुनूय देवळाच्या वाठारांत आमकां दिश्टी पडटा. हांगासरल्या लोकांच्या घरांनी सुद्दां उदक गेल्लेलें आसा. त्यांच्या सामानाची नुकसाणी जाल्लेली आसा, नासाडी जाल्लेली आसा. आणि हांगासर दिवचलचे आमदार तशेंच सभापती राजेश पाटणेकर ते येवन पाहणी करून गेले. आता कांयच खिणान आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सुद्दां हांगासर येवपाचे आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी सांगलां की जे कितें मदत सरकारा कडसून लागतली, जे नुकसानग्रस्त आसा तांकां सगळ्यांक मदत ही वेळेन पुरयली वतली. तशेंच बचाव कार्य जे आसा ते जलद गतीन केले वयतले. आता सध्या तरी पावस रावल्या कारणान उदक वाडपाचे चान्सीस कमी आसा आणि लोकांनी काळजी घेवची हे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलेलें आसा. आजची अपडेट म्हणल्यार जेन्ना आमी सांगे वाठारांत पळोवपाक गेले तेन्ना कालच्यान खूब पावस पडत आसा. ह्या पावसा भितर हांगा सांग्यार खूब एरिये भितर उदक भरोन खूब अशी लोकांक समस्या सोंसपाक पडली. मेन सांगपाक म्हणल्यार जेन्ना विकासनगर आमी पयलें सांग्यार पाजीमळ
त्या जाग्यांनी पळोवपाक गेल्यार रातची केन्ना घरां उदक येनालें, त्या घरांनी उदक येवन तेंची सामाना कड्ड्यान जे वॉशिंग मशीन फ्रीज आसा ती पसून व्हांवोन वचपाक गेली, असली परिस्थिती तांकां पळोवपाक पडली. तशेंच थंय एक जाणटेली आजी एक आसलेली, ती हांतरुणार आसलेली, तांकां हांतरुणार ताका उखलून व्हरोन दुसऱ्या घरां व्हरपाक पडलें. अशी समस्या तांकां थंय सोंसपाक पडली. तशेंच थंयची लोकल पंच भारती नायक म्हूण आसा, तशेंच लोकल एक्स MLA सुभाष फळदेसाय, तशेंच ZP सुरेश केपेकर हे आनी तशे हेर कार्यकर्ते सगळे मेळोन वचून तांकां खूब जाणांनी हेल्प केला आनी तांकां दुसरे कडेन व्हरपाची सोय केलेली आसा. तशेंच आज जेन्ना आमी दुसरे वाठार सांग्यार आनी वाठारांत गेले ते चिकरमळ, तशेंच वरकोटो, तशेंच सालजिनी ह्या वाठारा भितर गेले जाल्यार पयल्या उदकाची लिमीट इतली जालेलें आसलेलें की ती उदक भरलें रस्ते सगळे ब्लॉक जाले आसा, यो वचपाक येरादारी थंय मेळना जाली. तशेंच वरकोटो जेन्ना आमी चिकळमळ जेन्ना आमी गेले तेन्ना पळोवपाक गेल्यार एकट्यान आमकां सांगलें की रातची 12 सुमार उदक येता अशें दिसलेलें, पूण 3 जालें तेन्ना आमी न्हिदले कडेन 3 जाली तेन्ना 3 पळोवपाक गेल्यार 3 आख्खें घरा उदक येवन आमी खाटीपोना उदक जालें म्हणून. म्हळ्यार तेंकां पसून कळना उदक इतली फास्ट कशें चडलें तें, आनी इतली टेन्शना भितर जालें रातोरात तेणी सगळें सामान काडून भायर धरून आनी तेणी भायर रावून ती भायर रावली स्वता. म्हळ्यार अशें बी लोकां भितर एक समस्या निर्माण जाली. पयलीं आमी कोवीड करून बोवाळ मारताले, पूण आतां अशें दिसूंक लागलें एक सिच्युएशन हँडल करपाक पडटा ह्या एरिये भितर. तशेंच आमी मुखार पळोवपाक गेल्यार आज डेप्युटी कलेक्टर तशेंच मामलेदार यांनी स्वता व्हिजीट वचून थंय लक्ष मारलें आसा आनी ते पुलीस धरलेले आसात आनी पुलिसांनी सांगलां कोणाकूय भितर एंट्री उदकां भितर पळोवपाक बी गेल्यार सेक्युरिटी पळयात, तांकां एंट्री करनाका म्हूण तांकां सांगलेलें आसा. तशेंच एक्स MLA सुभाष फळदेसाय ZP तशें पंच बीन सदस्य व्हिजीट मारून तेणी तांकां लोकांक एश्युरन्स केले आसा तुमची कितें हेल्प जाल्यार करया ते तांकां सांगलेलें आसा. तशेंच आमी सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवपाक गेल्यार जो लोकल PWD MLA आसा, लोकल MLA आसा, तसो PWD मिनिस्टर आसा, त्यांनी स्वता व्हिजीट दिली आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर खंय खंय उदक भरता तें. काली वाठारां पळोवपाक गेल्यार काली वाठारांत उदक बीन घरां येवन लोकांक खूब अशे त्रास जाले आनी त्या वाठारां भितर तेंची पंचांनी तशेंच सोशल वर्कर खूब जाण आसा तेणी सगळ्यांनी हेल्प केलेलें आसा तांकां. तशेंच धडे सावर्डे हांगा थंय पसून न्हंयचें उदक हाय जावन तें उदक सगळें लोकांक भितर भायर सरून घरां भितर उदक पावलेलें आसा. म्हणटकीर खूब अशी समस्या ह्या पावसान ह्या दिसान लोकांक दाखयली आसा. आनी आतां कितें काय म्हणल्यार आयज एक आदेश म्हणल्यार पावस थांबलेलो आसा आनी जर असोच पावस थांबून रावलो जाल्यार सगळी हें उदक देंवतलें, ना जाल्यार परत पावस पडलो जाल्यार सांगूंक शकना फाल्यां हें उदक आनी कितली वयर सरोंक शकता म्हणून. ही आयची अपडेट आसा.